समस्तांक नमस्कार. दोनों तूत रावले ना तो परत या स्टेजीर बसून ल्हान केस धरून पोद म्हणलें उडास. आतां लेख करूंक गेल्यार एक 7-8 वर्सां जालीं. मात्र परत केल्ले बरी जातेत आसा. एक उतरां म्हाका आज कितली कोंकणी येता ऑलमोस्ट ती सगळी एरीक बाबा धर्मांत म्हणी सांगीत. आनी मोस्टली हांगा कितलीं जाणां म्युजिशन्स आनी सिंगर्स आसात सगळ्यांक ही कितली कोंकणी येता ती अर्दी एरीक बाबाचें देन. आनी एक वर्ड धरतालो एक बाब. आनी म्हाका जोर करूं ना मात्र हांवें दुसऱ्यांक जोर करचें पळयलां. म्हाका आतां जोर केल्ले बरें जातालें. मस्त जाणां सिंगर्सांक वांटें दिला. आनी म्हाका एस्पेशली आमी कितले फावटी कोडयाळ आयिल्ले ते दाडाई हांवें एक फोन केल्यार कितलें बिजी आसल्यार एरीक बाब आमकां मेळोंक रेडी आसतालो. आनी हांवें मस्तू म्युजीक केलां म्हणटूक. आनी तितलेंत इतलें म्हणून म्हजी दोनूच उतरां घेर दिता. आनी यू वील बी मिस्ड एरीक बाब एंड आय एम कीपिंग एवरी वन इन माय प्रेयर्स. हेच्या पयलें हांव 2 लायन एरीक बाबाचें एक कॉम्पोजिशन म्हणूंक आशेता. 2 लायन म्हाका आसतावन 7-8 वर्सां पयलें म्हणलें हांवें. म्हाका आतां उडास आसा. सो त्या दिसा व्हडा कडेन घडद तिनसानां मंद मंद वाजत आयलीं तुजीं गो पायजणां. मंद मंद वाजत आयलीं तुजीं गो पायजणां. त्या दिसा व्हडा कडेन घडद तिनसानां मंद मंद वाजत आयलीं तुजीं गो पायजणां. मंद मंद वाजत आयलीं तुजीं गो पायजणां. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं.